around the world observe Maundy Thursday today, a holy day that remembers the Last Supper of Jesus Christ along with his disciples. Churches have special services including washing of the feet, just as Jesus washed the feet of his disciples to show that everyone should serve others with love and humility. This day is a part of the Holy Week that comes just before Good Friday and Easter Sunday. आमची पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस. आज आमची पवित्र सभा 3 मुखेल घडण्यो समोर उरता आनी त्यो म्हणल्यार याज्ञिकपणाचे स्थापनेचो दीस, प्रिती मोगाची आज्ञा आनी मिसाचे भेटेची स्थापणूक. ह्यो तिनूय घडण्यो आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो एक माज आमी समोर उरला. म्हणटकूच ह्या घडण्यांचेर आमचो क्रिस्ती भावार्थ दवरलेलो आसा. खरीतपणी आज याज्ञिकपण आमी मनयतना आज जेजून याज्ञिकपण घडलेलो दीस निमाणें जेवणार जेजून हें याज्ञिकपण घडलें आनी ह्या याज्ञिकपणा वरवीं आमची पवित्र सभा चडटा वाडटा. याज्ञिकां वरवीं आमकां मिसाची भेट पवित्र संस्कार आमकां फावो जातात. जेजू ह्या संवसारांत अवताराचेर राजीत जाता हो आज आमी दीस खरीतपणी व्हडा मोगान आनी दबाज्यान मनयता. जेजून दुसरो आमकां सांगलें तें म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून जेवणा मेजा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय दिले आनी मोग करपाची आज्ञा आमकां शिकयली. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. होच मोग करूंक दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जेजून उलो मारलो आनी हो आज मोगाचो दीस आमी समोर उरता.